सर्वांक नमस्कार. हांव गीता सीकणे विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सर्व वीक्षकांक स्वागत तशेंच सुस्वागत. आज तुमगेल मुखारी एक नवे कार्यावळ घेवन हांव आयिल्लें आसा. तेंची आमगेले कोंकणी भास म्हळ्यार एक भास. 3 धर्मा लोक उलयता. तशेंच कोंकणी समाज एक समाज जाल्यार बोली येदीशी वेगळे वेगळे आसता. तशी आमी एक परंपरा म्हळ्यार एक शीर्षिकेक सरणी कार्यक्रम जावन आज तुमगेल मुखार हांव आयल्या. हाजी मूल उद्देश कसो म्हळ्यार प्रति एक समुदायाचे तांगेले संस्कृत आसा पुरो, संस्कार आसा पुरो, आचारू विचारू नेसण तशेंच खाण जेवण देवण सर्व विचार एक कोण घेवचे एक दिशेरी हो एक कार्यक्रम प्रारंभ केल्लो आसा. ते मात्र न्ही, अनेक कसन उद्देश म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे वाडावळी खातीर, कोंकणी भास जाल तितले आमी समजूच खातीर, कोंकणी शब्द भंडार आमगेले वाडोवचे खातीर हो कार्यक्रम तुमगेल मुखार हांव घेवन आयिल्लो आसा. आज हे कार्यक्रमा बद्दल भास करच्याक मेगेल सांगत आज वैश्यवाणी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून अंजली सदानंद शेट हांणी आयिल्ले आसाची. हांणी स्टुडियो येवन पाविल्ले आसाची. तुका नमस्कार. तशेंच विश्व कोंकणी तर्फेन तुमकां स्वागत सांगता. आज भास करचे तुमी हांगा आयिल्ले आसाची. अंजली तुम्ही एक कार्यदर्शी जावन महिला वृंद तुमगेले काम केलेलं आसा. तशेंच तुम्ही मस्तीतले कार्यक्रमांत भाग घेवन देव आसा पुरो, देवळ आसा पुरो आनी बाल शिबीर आसा पुरो. तुमगेले बाल शिबीर करतना ताजी सांगत महिले खातीर कार्यक्रम कसो की चलयताची अशें म्हणून म्हाका आयकलां. तशेंच तुमी अंतू खंयचे संगीत क्षेत्रांत तुमगेलो वावर दिलेलो आसा, भजने क्षेत्रांत तुमगेलो वावर दिलेलो आसा. मस्तीतले हाजे बद्दल मागीर आमी भास करूया. आज तुमी वैश्यवाणी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून तुमी हांगा आयिल्ले आसाची. म्हणटना एक समाज म्हणटना ताजी एक मूल आमकां एक कळूंक जाय म्हूण दिसता. म्हणटना एक इतिहास म्हूण आसता तुमगेलो. म्हाका अशें दिसता की तुमगेले म्हालगडे खंय सुकून हांगा वस्ती करूं आयिल्ली की एके प्रारंभ हंता दाखून हांगा वस्ती करूं नाशिल्ली की एके तुमी खंयची गांवां सुकून आयिल्लींची म्हळ्यार इत्याक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी लोक साबार 4 राज्यांत शिंपडून आसाचे. कर्नाटक, केरळ, गोंय तशेंच महाराष्ट्र इतली गांवांत शिंपडून आशिल्ले निमित्त तुमगे लोक खंय सुकून हांगा वस्ती करूं आयलो. त्या म्हालगड्यान ते मस्तीतले वावर काण आसा पुरो. म्हळ्यार आतां सर्व आमगेले कोंकणी लोकांक तांगेले ते एक समाजाचे एक इतिहास खंडीत जावन कोण नासता. म्हळ्यार एक दृश्टीरी तुमकां हें एक हांव निमगेलेलो आसा. हें एक तुमी सविस्तार जावन सांगल्यार एक बरें आशिल्लें. आमगेले विक्षकांकय ताजे बद्दल थोडें ज्ञान मेळटलें. पळय न्हय हां, तुमी प्रारंभ करायचे. श्री गुरुभ्यो नमः. सगळ्यांक मेगेल नमस्कार. आता तुम्ही सांगिल म्हणकेची प्रत्येक समाजाक प्रत्येक समुदायाक एक इतिहास आसा. तशी आमगेले वैश्य समाजाचे इतिहास म्हळ्यार आमकां फुडें कळलेले प्रकार पुराजनान सांगचे प्रकार गोवा दाखोवन आयलीची अशें तशें पळय आमी आयकलें सांग दाखोवन. जाल्यार आमकां एक समाजाक केंद्र स्थान म्हळ्यार एक गुरुमठ म्हणटाची तशी तेय आमकां आमगेल समाजाचे संपूर्ण जावन दाखले समेत आमकां इतिहास कळीत आयले. ताजे प्रकार कशें म्हळ्यार एक 700 वर्ष फुडें आमगेले समाज बांधव आनी आमगेले पूर्वगुरू उत्तर भारताचे पवित्र क्षेत्र जावन आशिल्ले काशींतू महादेवाले आराधन करून आशिल्लीची म्हणून कळून आयलें.
ताजे मागीर कसं जालें म्हळ्यार ते मोगलाले आक्रमण जाल्ले तांचे अत्याचार चड जातरी आमगेले समाज बांधव आनी आमगेले पुरोगोरू ते दक्कून कर्नाटकाचे आमगेले दक्षिण भारत आशिल्ले कर्नाटकाचे विजयनगर साम्राज्य कालार ईश्वराला आत्मलिंग आशिल्ले गोकर्ण क्षेत्रांत येवन थंय ईश्वराला आराधन करता आशिल्ली तशीच त्या वेळार तांगेले उत्तराधिकारीक मागीर आमगेले केळदी साम्राज्याचे महाराणी केळदी ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿ तेंच गोकर्ण क्षेत्र दाखोवन 30 किलोमीटर दूर हळदीपूर म्हळ्यार एक गांव आसा थंय आमगेले गुरुमठाचे पुनर्निर्माण जावन ते गुरु परंपरे मुखार सोका आनी जनांनी तांगेले गांवांत येवन वेव्हार करता आसोका म्हूण ते एक उद्देशार दिल्ले प्रकार ते एक कळीत आयिल्लो आसा ताजे मागीर उपास तेंच केळदी साम्राज्याचे सोमशेखर नायक म्हळ्यार तांगेल उत्तराधिकारींक ते पूर्व गुरुल दंतवेल उत्तराधिकारींक तांकां दिल्ले म्हळ्यार ते एक दाखले तितले मात्र न्ही आमगेले मागीर गुरु परंपरा कशी जाता म्हळ्यार 7 आतांचे आमगेले 8 गुरू आसाची तशी जनालय आमगेले समाजाचे जनालय लायक आशिल्ले मठा वचून तांणी वचून गुरु सेवा करची की नेहमी समाजांत तांगेले वेव्हार व्यापार पुरा करची की अन्योन्य जीवन पुरा आशिल्ली तशी मुखारी आमगेले श्रृंगेरी जगद्गुरू म्हळ्यार 30ने जगद्गुरू तांणी एक विशेष आदेश पत्र दिल्लेले आमकां म्हूण त्या वेळी एक कळीत आयलें ताजे मागीर कसो जालें म्हळ्यार तशीच आमगेले परंपरा चलता आशिल्ले पुराजन देवाल सेवा करची की गुरू सेवा करची की तांगेले वेव्हार करचे चंद रितीन चलता येतना आमगेले सत्ताचे गुरु परंपरे जाता कशें जालें म्हळ्यार थोडे पोर्चुगीज ब्रिटिशाला आक्रमण जातना जनाकय थोडे तांगेले वेव्हारांत तुका कसले ತೊಂದರೆ जावन अशें काही पुरो नेवे मस्त पुराय हानी जाता पळय त्या वेळार ಸ್ವಲ್ಪ निर्लक्ष जावन एक 100 वर्स आमकां थोडे राबले आमगेले गुरु परंपरे त्या वेळार जनालय जीवन थोडे अस्तव्यस्त जाल्ले म्हूण आयकलेलें आसा नेवे तांगेले वेव्हारांत उची पुराय पडली की तशी कशें आसूं का मागीर वापस आमकां आतां आमगेले एक 2004 कोण वापस आमगेले परंपरे प्रारंभ जाले ते गुरु परंपरे प्रारंभ येते जाले म्हणटा म्हळ्यार आमकां धाकल कोण येयले तशें एक विशेष जावन स्पश्ट जावन आमकां तें कोण येयले ताजे मागीर कशें आसा म्हळ्यार आत्तां आमकां ते देवाल दयेन आमगेले समाजांत लायक रितीन म्हळ्यार बालसंस्कार करचे की चेडवांक आनी युवती म्हळ्यार आतां चेल्यांक म्हळ्यार युवा पिळगेंक एक लायक संस्कार दिवका ताजे ಬಗ್ಗೆ मार्गदर्शन करचे की ताजे ಒಟ್ಟು मातेंक पुरा जनाक अनुकूल जावता तसले एक संस्कार वर्ग शिबीर सम्मेलन असेल पर चलता रस तितले मात्र नाही ताजे ಒಟ್ಟು सत्संग प्रति गांवांत घरांत कोरका तेवे पुरा जनां ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ हें चलता रस आनी जन चेडू येता लायक शिकवणांत अभिवृद्धी अशी आत्तां ते पूर परंपरे पळयतना आमगेले उत्तर भारत दाखोवन दक्षिण भारतांत येवन आत्तां आमगेले हांगा देवस्थान की देव धर्म पुरा चलता रस म्हळ्यार एक धाकले प्रकार आमकां कळीत आयिल्लो आसा आत्तां तुमगेले पुराय लोक तलारी हांगाचे वस्ती कोण आसा की उत्तर भारतांत थोडो लोक वरला आसाचे ते आमचो विचार जावप ताका म्हळ्यार आता थंय सुकून आयला म्हणटना फकत थोडे लोक आयला की चडशी लोक आयला की म्हळ्यार तें कळीत आसो हांगा सर्व लोक तुमगेले हांगा वस्ती करनात थंय उत्तर भारतांतूय थोडे कोण आसाचे ना आसाचे थंय तांणी कसले व्याप्ती तांगेली कसले आसता व्याप्ती तांगेली आमगेले सगळे समाजात एक व्याप्ती म्हूण आसता कसं करता तांणी आमगेले वैश्य समाज देखून आमगेले समाजाचे मूल कसं मुख्य जेवण कसं म्हळ्यार व्यापार ते व्यापार आमगेले मुख्य जेवण आशिल्लें वय म्हळ्यार नमने व्यापार आसा गोडशा व्यापार आसा कर्नाटका व्यापार आसा जिन्सा व्यापार आसा भांगराचे आसा पुराण नमने व्यापार करताचे त्या वेळार कोर नाशिल्लीच म्हूण आमकां कळीत आयिल्लें आसा आतांय करता आसा दाखलीकरण तुमकां मेळ्ळा ते कशें म्हळ्यार हांव म्हणजे आमकां आत्तां कसं म्हळ्यार तुमकां आयकत आसा आतां अभिवृद्धी चांग रितीर जाता चांग रितीर टेक्नॉलॉजी वाडटा अभिवृद्धी चेडू मुखार येता
म्हणताना देव देवळ सहज जाऊन मुखार येता मुखार येता खंडित आणि व्यापाराचेच म्हण चड पासून आता म्हळ्यार शिकून इंजिनियर की डॉक्टर की आता तुमकां गोतच पळय आत्ताचे प्रेझेंट सांगचे प्रेझेंट कसं म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी मुखार येईल तशी कामार गेले पर गांव वचचे पडटा उत्तर भारत दक्षिण भारत गांव सोडून तुगेले कसं म्हणटा देश सोडून वचचे तसं एक प्रक्रिये आसता तांचो तो हें करचो जायना एक कसं म्हळ्यार आजीकय तुम्ही धार्मीक जावन देव देवळान तूं बरे रितीन एक कार्यावळी चलयता आसाची तांतू तुम्ही तावळ सांगला म्हणके ते बाल संस्कार म्हणून तुम्ही एक तुमगेले बायोडाटान तुवें पळयलें बाल संस्काराचे एक तुम्ही मस्त वावर काडटाची ते तुमकां प्रेरण खंय साकून मेळ्ळें आपल्यान ते कोरका इत्ती खातीर कोरका ते एक प्रेरण म्हूण जावका न्हू मनशाक खंयचे एक काम कोरका म्हूण जाल्यार ताका कोणें फाटीबल आसुका एक प्रेरण मेळका एक तुगेले मन आहा तूं तें दिसुका पळय म्हाका हें काम कोरका हाजी निमित समाजाचें हांग आसा अशी म्हूण तुमकां दिसून आयली की म्हळ्यार तो एक सान विचार मगेल माते आयलो ते एक तुमी सविस्तर जावन सांगल्यार तें बरेंशें खंडीत मुख्य जावन कसं म्हळ्यार आमगेले घरांतूच आमकां मालगडेले संस्कार लायक मेळ्ळेले आसा घरांत भजन की नेहमी तुमगेले श्लोक परत शिकूच की आम्ही शिकचे ते परे सांद कोण आयिल्ले आसा म्हगेले अन्नाले घर कडेन आसूं म्हगेले वारडीचे तेर बामणाले घर कडेन आसूं तेदना तक्क समजावन आमकां समाजांतय तसले एक आमी गांवांत आशिल्लीची म्हळ्यार देवस्थान परा लागीं आशिल्ल्याची तशें आमगेले 2004 म्हणले पळय आमगेले गुरू परंपरे प्रारंभ जाले म्हण त्या वेळार आमगेले गुरून कसं केलें म्हळ्यार प्रती गांवांत आमगेले देवस्थानांत अशें पुरो काही एक लायक एक धार्मीक स्थानांत वार चेडवांक आमगेले पुरो ಒಟ್ಟು करून एक बाल संस्कार वर्ग म्हूण कोरका म्हूण ते सांगतरी प्रारंभ जाल्लेले शेलाताय चलतर आसा आतां आमगेले हांगा मंगळूर विभागांत हांव आनी आमगेले ಒಟ್ಟು 2-3 जन बायल मनशां आसा आमी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो प्रति आमकां शनिवार 5 तकून 6 ते 1 घंटा बालसंस्कार वर्ग घेताचे ते बालसंस्कार वर्गांत कशें म्हळ्यार तांकां श्लोक शिकोवचे योगासन प्राणायाम भजन आतां सना देखून श्लोक प्रारंभ करून मागीर एक महालक्ष्मी अष्टक जावं एक अष्टक शिकोवचे आनी ताजे ಒಟ್ಟು तांकां आमगेले पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत आनी विंगड मस्त ग्रंथ आसा तांतूले तांकां कशी सुलभ जाता म्हळ्यार नैतिकते अशी करून सन सांगचे आनी थोडे तांकां येदे एक्टिविटी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आतां आमी सांगतर आपल्यार तांकां कांय कळना उपघण येता थोडे एक तांकां ते कळकाय ताजे ಒಟ್ಟು तांणी ಸ್ವಲ್ಪ एक खेळ आमगेलो एक्टीव जावन पार्टिसिपेट करता तशे टायपार तांकां एक सन्न एक विशय दिवचे एक नाटक शी तुमी करा म्हणचे मागीर ताजे बगी समजून सांगचे तांकां तशें थोडे तांकां खेळू सुटे कसले आठ आसता मागीर आमगेले स्वातंत्र्य योद्ध आसाचे कितले की तांगेले बगी थोडे माहिती दिवचे मागीर तांकां एक वार्षिकोत्सव म्हूण करचे त्या वेळार थोडे कॉम्पिटिशन दवरचे आनी तांणी कसं पुरो शिकिल्लें आसा पण ते जनाक थोडे कळका न्हू आतां तेन्ना आनी मुखार तांगेले चेडवां पेटूचे एक तांकां एक दिसतो इतलो पुरो आसा म्हूण तशी चंद रितीर जाता आसा तशी तांकां शिकूच म्हणून आमी शिकता आसाची ते एक भारी खूश आमकां न्ही जाल्यार तितले डिटेल जावन आमी वचनाचे खंडीत आमी कांय गोत तशिल्लें न्ही न्हय आमी शिकून कसले केल्यार मात्र कळत शिवाय तशी ते तांगेले निमती ते देवाल गुरूल अनुग्रहारी आमी शिकता आसाची तांगेले निमती आमकांय शिकूं मेळटा आसा आनी लायक सपोर्ट आसा पुराय जनाले समाजांत मस्त लायक सपोर्ट आसा पुराय जाल्यार तांकां एक कांय पूण एक गोडशे समाजाचे पुराय जन अर्पण करताची सेवा येवन पुराय करतात वय आनी तांगेल आतां एक चेडवांक न्हय कसले पूण एक कसले गोडशे जाल्यार तांकां खोशी जाता एक प्रसाद रुपारी आनी सेवा रुपारी समाजाचे आमगेले पुराय बांधव अर्पण करताचे तांकां दिवचे चेडवांक कांय पूण दियाची म्हण तशी चंद रितीर जाता आसा आनी प्रती गांवां जाता आसा खुशी विशय कसो म्हळ्यार बालसंस्कारांत शिकून व्हड्ड जालेले चेल्यो चेडवां तांणी बालसंस्कार घेताचे ते आमकां बारी खुशी म्हळ्यार आतां 2004 म्हळ्यार 20 वर्सां म्हणटा तांणी व्हड्ड जावन तांणी शिकप जावन तांणी मुखार येयले पिळगेक तांणी पावयता आसाची हो एक बरो विचार तुमगेलो म्हळ्यार हे कोणेय जाल्यार एक शिकचे विचार भितर इवन आमगेले विक्षकांनी हे एक मनाक घेवपाक
म्हणून मेगेल एक इच्छा इताका म्हणारे आजकाल असल एक संस्कार एक सन चेडवांक एक संस्कार दिल्यारे तेंची तांणी मुखारे आयटी बिटी वचा पुरोचे वय, जाल्यार वय. तांकां ही गोडी विसरना वय मुखावेल दिसा तांणी करेजान परतून तांणी देवळा खंडित येताचे वय तें एक हंत भितर व्हड विचार अनेक कसं म्हणारे तुमगेले तंत भितरीचे तुम्ही त्या बालकांक घेवन तांगेले आवय येताचे वय ते आवय खातीर तुम्ही ओग्गी बशी नाका तांणी कसरे तरी शिकू का म्हणून तांगेल खातीर तुम्ही कसं की एक मांडून हाडताचे खंडित म्हणून हांव आयकिल्लें आसा एक समाजाच्या दृश्टीन पळयल्यार ते अनेक रितीर बरो विचारू एक तांणी नुतो बैसोका चेडवांक घेवन येवन अन्य कसं म्हळ्यार तांकां एक नवीन शिकचे एक वय अवकाश एक मेळटा वय ताचे बद्दल कसले तुमकां तुमी वचून ते शिकयता की तांकां वय खंडित तांकांय तुमी शिकोवचें आसा की वय तुमगेले समाजाचे विंगड लोकूय येता की ताका शिकोवच्याक की तेची बालकाले आवय मात येता की दुसऱ्या आवय येताची हें कशें म्हळ्यार हांव सांगलें पळय तुमकां आतां बालसंस्कार आमगेल्या गांवां जेवचे तेंची आमकां एक म्हणल्यार भागी ते तुमी अशें बालसंस्कार घेया म्हूण आमकां एक नियुक्त केले ते स्थानाक आमी घेता आसाची तशीची तांणी तंतूल चेडूं होड्ड जावन घेता आसाचें म्हणलें हें आमगेल्या गांवांत तुज्यालें आमी कशें करता म्हळ्यार एक वार्षिकोत्सव म्हळ्यार एक शिबीर म्हूण करताची पुराय चेडवांक घेवन आमगेल्या गांवांत करताची त्या वेळार खाली चेडवांक घेवन नेवे लागींचे आसपास गांवाचे आमगेले मंगळूर अशें पुरो कर्नाटकांत भितर लागीं आशिल्लें आतां मंगळूर म्हळ्यार उडीप लागीं जाता आमकां कोटेश्वर कुंदापूर तितले ते चेडवां ओट्ट घेवन एक आमगेल्या गांवांत जावं नेवे उडपान जावं एक दिसा शिबीर म्हूण करताचे त्या वेळार पुराय जाणां एक ओटो मेळूं जाता एक सौहार्दते चढता ते एक जालें आनी कशें म्हळ्यार आमगेले गुरुमठांत होन्नावरांत आसा थंय शंकर जयंती वेळार सामुहीक उपनयन जाता थंय उपनयन जाल्ल्या चेडवांक 10 दीस ते संध्यावंदन विधी विधान शिकोवका म्हणून एक 10 दिसाचे संध्यावंदन शिबीर म्हणून करताची स्टार्टींग प्रारंभ केलेले तशी जाल्यार आमगेले स्वामीन कशें म्हणटा तेंच करचें नाका ताजे वट्ट विंगड चेडवांक थोडे कांय पूण एक आध्यात्मीक विचार तांगेली उन्नती जावका म्हणून हे 10 दिसा शिबीर आमी थंय आयोजन केलें ते दना आमकांय म्हळ्यार आमी एक हांव एकलें न्हय मिगेल वटान एक विंगड आमगेले माते आसाची पळय ओट्ट मेळून ते 10 दिसा शिबिरांत चेडवांक आतां हांव कसं पुरा म्हणलें पळय ते 10 दिसांत आनीक ಸ್ವಲ್ಪ विस्तार जावन तांकां शिकयताची आनी आमगेले समाजाचे विंगड लायक गोत आशिल्ल्यांक आपोवन विद्या तांकां विंगड परत दिताची तेदना तांकां घेवन येताले तांगेले आवस आसता बापूस आसता त्या वेळार चड जावन आवसूय येता ओट्ट तांणी ते नुत बैसुकाना त्या वेळार 5 दिसाचे ते मात्र शिबीर म्हणून करताचे ते मात्र शिबीर करताना तांकां भरलेले श्लोक हें पळय एकल्या कशें पळय जाल्यार आमकां बायल मनशांक उपयोग जावची तसले मुखार ते आईल तांणी उपयोग जावन तांणी आनीकले शिकोवका हे वेळ जाल्यार तांगेले दैनंदीन आतां शिवणेचे आसताले करकुशल म्हळ्यार आतां पोरणे अंगल घेवन मॅट करचे की कुंकुम तयार करचे सारणी कोणतो आनी ते सारणी ते हें आसता न्हय सारणी वीर कशें काडचे ते शिकून कितले की सारणी वापरच्याक तेची रेडी करताचे वाती नमुने आसा फुल वाती आसा अशें वाती ते पुराय गोत्ता आशिल्ल्यांक शिकून शिकले वरी जाल्ले वाती केल्ले वरी जाल्ले वापस तांगेले गांवां येवन तांणी विंगडा शिकयता असल मस्त पुराय थंय शिकयताचे आनी एक कसले कोणाक गोत आशिल्ली विद्या आतां एक आमकां करता एक उदबत्ती शिकून आसता तांणी येवन कितलीं जाणां शिकयलें आसा अशी मस्त विद्या एक करकुशल म्हणून एक विभाग दवरून त्या वेळार ते शिकयताचे तांणी तांगेले गांवां वचून शिकून कितले जन तांतू तांगेले जीवन एक तुमी सांगेल वरी तुमगेले विचार हांव आयकलेले आसा शिवयलेले तशें कितले जन ते शिकील आशिल्ले वचून तांणी शिकून तांगेले जीवन निर्माण करताची विंगडांक शिकयताची ताचे वट्टू आध्यात्मीक दोन्ही जाता मेळटा हा ताजे वट्टू देवाले गुरुले अनुग्रह तांगेले चेडवाले ते बालसंस्कार ताजे बरोबर जाता म्हळ्यार हो एक विचार सगळे वट्ट मेळून इतले एक बरो विचार केवो चेडवांक आवयक एक आवय येना जाल्यार बापाय कोण तरी आयले तांगेले एक ज्ञान वाडचे ज्ञान मात्र न्हय तांतू एक गोडी मेळका तांकां खंयचे एक आमी काम करतना ताजी गोडी तरी मेळणी
कसं जाता ते काम करू परतून वच्या मन या वय ते कोण वच्चे ते म्हळ्यार गोडी ना तुका वय वय खंयचे एक काम म्हाका त्याचे विशय तुका उत्साह जावका ते गोडी जावका तशें मात तूं वता ह्यात चिरडुवा उरचे खातीर वच्चे न्हय तांकांय कसं की शिकू का ताजेर मुखा वयल तांगेल जाणा शिको का ते एक उमेदीर ताणें वता म्हणटाना इतली एक तुमगेल गुरु परंपरे सकून तुमकां घालून दिलेली वाट आसा पळय ही एक बरे वाट म्हणून म्हाका समजता. अशी म्हणटाना आमी आतां तुमगेले देवळ आतां कितलेशे कडेन तुमगेले आतां मंगळुरान तुमगेले आतां मस्तीशे तुमगे लोक हांगा मंगळुरान वस्ती करून आसाचे म्हणटाना हांगा धार्मीक जाल्यार तुमगेले मस्त रितीरी तेरुकी यांकी आमी पळयला हांगा देवस्थानां की तुमगेले देवळान आतां तुमगेले देवळान तूं खंयचे देव तुमी आराधन करताचे हांगा आमगेला वय वेंकटरमण श्रीदेवी भूदेवी सहित वेंकटरमण जशे आनी मस्तीतले आतां संस्कार संस्कृती म्हणटाना देवळान तूं कसं रितीचे कसं म्हणटाचे कार्यावळ चलता तशीच म्हळ्यार पुराय परब आमी घरांतू करता म्हणना सर्पीतले परब पुराय देवळान जावचे आसता तशी तुमगेले देवळांतूय तशी कसले परब चलता असतात की आसता चलता आसता मुख्य जेवण कसं म्हळ्यार आमगेला तुम्ही सांगेल वरी वेंकटरमण आमकां आराध्य देव तुमकां एक आसा तशें हें हाका एक सना इतिहास आसा आमगेले आमगेले वर्स फुडले इतिहास हाका एक दाखलीकरण आसा 1830 बोळूर ಗೊತ್ತಾ आमगेलांग थंय आमगेले सुरवेक एक वेंकटरमण देवस्थान प्रतिष्ठा जाल्लें मागीर 1858 आमगेले वैश्य समाजाचे एक कुटुंब वर्गांक एक पेंटांत एक वेंकटरमणाल देवस्थान प्रतिष्ठा कोरका म्हणलेक तांकां एक मनांत हुद्दे तांकां घेवन तांणी 1868 वेंकटरमण देवस्थान काही पेंटांत एक प्रतिष्ठा केलें ते एक कुटुंबान तांणी चलयत आशिल्ली तांणी 1871 10 जनांक ते सोडून दिलें देवस्थान ताजे मागीर 1944 ते ताजे तितले वेळ ते 10 जन मुक्तेश्वर आशिल्लीची ताजे मागीर 3 जन मुक्तेश्वर जावन आज एक तशीच आमगेल्या देवस्थानाचे परंपरा भारी चंद रितीर चलता वय ते आमगेल्या देवस्थानान तूं पुराण मनेचे कसं आमगेले पळय देवळान जेवचे कसं पुराय नमने विधी विधान चंद रितीर चलता तुमकां एक आसा कसले चड उडना पुरा आमगेले कोंकणी साधारण पुरा एकल्याका जाता आसा वय आमगेले 9 वर्स म्हण आमकां युगादी तशीच आमगेलो रथोत्सव हनुमान जयंती नरसिंह जयंती दत्त जयंती आनी मुकुट द्वादशी वैकुंठ एकादशी आनी पश्चिम जागीर पूजा म्हळ्यार फाल्यां वेल पूजा करता पळय ते नवरात्रीन तूं शारद हाणू शारदेले उत्सव दुर्गा नमस्कार नवरात्रीन तो 9 दीस लास्ट चंडीकोम आसा तशी प्रत्येक परब कसं पुरा आसा पळय प्रति महिने 2 वेळा गणोम आसता आनी कसं मुख्य जेवण एक नवे आतां पळय कोजागरी लक्ष्मी म्हणटाना ताका एक त्या वेळार कुंकुमार्चन करून तेवे करताची मदमतीन कल्याणोत्सव गणोम पुराण मनेचे आतां पयरी चातुर्मास जाल्ले आमगेल्या हांगा मंगळुरांतू त्या वेळार श्रीचक्र होम म्हळ्यार पूज केल्ले खालीच हें न्ही देवी ते होम करून अष्टावधान सेवा करून भारी चंद रितीर जाल्ले ते त्यानंतर आमगेले वैकुंठ एकादशी तुमकां गोत आसा आतां भारी एक विजृंभणेर जाता आसा आनी मस्त एक जन आहे तशीची भक्तीरी एक ते कळत तेदन की आमगेले हिंदू समाजांत कितले एक दैव भक्ती म्हळ्यार ते एक कळता खंयचे जन येवन एक फल्ल्यार दाखोवन रात्री ते येवन एकल्याक येवन पांय पूण प्रसाद घेवन वताची ते एक वेंकटरमणाले ते एक भारी एक कसं म्हणजे कारणीक खंडित तशी त्यानंतर प्रत्येक आणि एक कसं म्हळ्यार समाजांत ओगट जावन पुराय इथे म्हळ्यार कसले सेव आसले पुरा जनांक सांगताची आमकां बायल मनशां आतां हांव तुमकां म्हणलें पळय आतां आमगेल्या हांगाय महिला वृंद आसा हांव म्हणलें तुमकां युवती आसा कमिटी पुरा जनांक पुरा नमने सेव दिताची पुरा जन येवन मेळून सेव करून भारी चंद रितीर पुरा नमने आचार विचार चंद रितीर जाता
तशी आणि तुमगेले येवे कार्तिक पुन्नव एक विसरता असं सांगता म्हाका हय कार्तिक पुन्नव सृष्टी वेळारी तेवे प्रती एक फंक्शन आणि परिवार देवय असं आमगेले तशी बारी छंद रितीरी चलतर असं. तुम्ही शारदेचे नवरात्रीन तू शारद व्रताचे म्हणलं वय ते साबार कितली वर्ष दोन प्रारंभ केला तर शारद तुम्ही ಶಾರದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಮಗೆಲೆ 51 म्हणजे एक 2 वर्षा पुढे 50 वर्षाचे आचरण केले वय 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 तशी 50 वर्ष झाले वय त्या रीती विजृंभणे चलत असं वय 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 एक चंदी घुमटीच म्हणटा पळय तशी चंदी एक शारद येते वय हांव येवन पळयलेलो असं बारी रितीरी चंदे रितीरी ताजे कार्यक्रम 5 दीस चलता नवरात्रीन तो अन्य कसं म्हणल्यार तुम्ही युवती खातीर कसं की कार्यावळी म्हणलें युवतीक तुम्ही कसं की शिकयता वय ताजे बद्दल विस्तार कसले असता की आता हांव तुमकां म्हणलें आमगेले बालसंस्कार सुरवेक जाता आशिल्ले ताजी चेल्ली होड जावन युवती शिबीर म्हण करचे प्रारंभ केले त्यांनी बालसंस्कार घेताचे जाल्यार युवती शिबीर म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ते आमी एक आमगेले तेवढे कशी चेडूवाल म्हळ्यार ह्या आमगेले मंगळुरांत पुरा जना आशिल्ले चेल्ली ओट्टू करून 1 दिसाचे 2 दिसा शिबीर करचे तांकां हे पुरे विचार आमगेले आतांच ना आमगेले आतां पुरे पाश्चिमात्याक चड मालवताची म्हूण ते परे जावचे नज्जे म्हूण आमगेले गुरूल कसो आदेश म्हळ्यार कसं असल्यार आध्यात्मिक धार्मिक विचार दिवन आध्यात्मिक आमगेले समाज सुसंस्कृत सुसंघटित समाज जावका म्हळ्यार एक उद्देश ते जावका जाल्यार चेडूं संस्कार मेळका चेल्यांक मेळका पायतांनी आवस जेवचे ते देखून कन्याकांबा म्हणून नांव दवरला कन्यानी अंबा म्हणून तशी कन्याकांबा कन्या म्हळ्यार चेल्ली अंब म्हळ्यार अम्मा पाय ती अम्मा जाताली तशी ते आमगेले ते ताका नांव कन्याकांबा युवती समिती म्हणून वय तशी तांतू कशी म्हळ्यार तुगेले 3 एक म्हणटा पळय एक बायल मनशेक एक घरांत तीन एकलीनी सगळे कुटुंब उद्धार जाता म्हणून ती एक लायक सकल सद्गुण संपन्न जावन असले तशी असल एक तयार जाल्ले रे आमगेले समाज सोडून आमगेले देश सोडून आमगेले वर्ल्डची खुशीर आसता आनंद जावन आसता कसले मनान तू क्लेश ना तसले ते पुरो जावका जाल्यार एक स्टेप जावकाचे ना तशी प्रयत्न कोरून आमी कोरका जाता थोडे प्रयत्न थोडे पुराय तांणी कोरका जाता युवती म्हणटा म्हूण करता आसाचे पाप आमकां दिसता ना चंद रितीर कोरून तांकां समेत हेंचे पुराय आमळ्ळे पळय श्लोक भजन आमगेले पुराण ग्रंथाचे पुराय तांकां ते विचार जावचे मागीर चेल्ल्यांक जाय आशिल्ले टायपार आतां आमकां कसं म्हळ्यार समाजांत एक चेल्लीन भायर वचचें म्हळ्यार बारी एक भंय तिका तिगेलें रक्षण तिणें करून घेवका वय वय ताजे खातीर स्वरक्षण करचे खातीर प्रशिक्षण म्हणून तांकां दिताचे कराटे जावं लाटे ते पर कशे उपयोग करीत आनी मानसीक जावन कशी तूं स्ट्रॉंग जावीत म्हणून चेडूवांक काही सांगचे आसा जाल्यार चेडूवाले मनस्थिती ಸ್ವಲ್ಪ सान आसता हांकां कशें म्हळ्यार थोडे मेडिटेशन आनी ताजे बगे आरोग्य खातीर प्राणायाम जावका आमगेले एक्युप्रेशर की मेडिटेशनाचे पुरो जावका ताजे ಒಟ್ಟು आरोग्य सम जावन खाली असल्यार पावना आमगेलें रक्षण आमी करता जाल्यार आरोग्य जावका ते तांकां ते शिक्षण दिता तांकां आमगेले समाजान तुची आसाची दिताले तशी तांकां पुराण मनाचे त्यावे शिक्षण दिताना पाय तांके भायर वचून तांणी एदुरसो तितले जावका मानसीक जावनय दैहिक जावनय तसले दिताचे तशी पुरा रितीरी हें जातरी वर्सांतू आमळेले वयर आमगेले मठांतू वर्सा एक वेळ प्रति डिसेंबरांतू ते रज आसतना तांकां आतां पर क्रिसमसा वेळार जावं न्यू इयरा म्हूण रज दिताना त्या वेळार आमी एक 2-3 दिसाचे ते शिबीर आयोजन करतात आमगेले सगळे वैश्य समाजाचे चेडूं थंय येता चेल्ली कशी बालसंस्कार सगळे वैश्य समाज येता पळय मे म्हयन्यांत म्हळ्यार तशी ह्यान येताची तशी त्या वेळार पुरा एक आनीक ಸ್ವಲ್ಪ लायक रितीर तांकां रेडी करून आतां देवाल दैनी मस्त कडेन तशी शिबीर जालें आनी आमी गांवां वचून संमेलन म्हूण करताचे शिबीर कशें म्हळ्यार 1 दिसाचें संमेलन म्हळ्यार 2-3 दिसाचें आसता एक पंत ते कशें म्हळ्यार एक राज्य मट्टाचे करचे आतां आमगेले कर्नाटकाचे आमगेले मंगळुरा जाल्ले उडुपान जाल्ले कारवारान जाल्ला आनी केरळांत जाल्ला गोवांत जाल्ला
शिबीर आम्ही गांव केला, नाशिक, बॉम्बे, पुरा राज्यांत खंयचे राज्य वच्चनी मोडनाचे आमी, कोच्ची मग पुरा कडेन केला. तशी ह्या वय भारी चंद रितीर जातस म्हणून हक्क पुरा बायल मनशाले सहकार जेवका सेवा रुपारी पुरा जन करता असाची. म्हणले पडले आमगेले महिला मंगळूरांत वैश्य महिला वृंद, आमगेले सगळे वैश्य समाजाक आदिशक्ती मात्र समिती म्हणून एक आस, ताजे अंडर पुरा महिला वृंद आस. ते गांवांतू ते महिला वृंद ताजी जबाबदारी घेताची. पुरा कडेन पुरा जना जायना नव्या वच्चो गो. आता आमकां मंगळूर जाता एक चड म्हळ्यार एक लागीं गांवां वचीत विंगड कडेन वताना थंयची बायल मनशां पुरो ಒಟ್ಟು मेळ्ळो की युवती ಒಟ್ಟು मेळ्ळी की अशें पुरे आमगेले गुरुले आनी ते वेंकटरमणाला अनुग्रहारी चंद रितीरी जाता असं म्हूण म्हाका एक सांगूक एक मस्त हेम्मे जाता, प्राऊड फील करता हांव. खंडीत हो एक विचार आसा. म्हाका एक इतली खुशी जाली की हांव खंयी असल एक कार्यावळी हांगा तुमगेले चलयां खातीर केल्लेले हांव येदोळ अशी आयकली. हो इतले बरो विचार की तांणी बालसंस्कारा दाखून वयर येवन तांणी थंय दाखून शिकून ताजे मागीर तांणी तुमी आतां कसं म्हणलें तें कन्याकांबा म्हणून ते 9 शिबिरां सुरू करून तांतू दाखून तांणी शिकून इताक म्हळ्यार थंय दाखून तांगेले कसं तांणी मुखावेल दिसा तांणी आवसू जेवचे सगळे रितीर तांणी मानसीक जावो दैहिक जावन तांणी सुदृढ जावका आणि आध्यात्मिक तिन्नी तांतू आयिल्ले निमित्त तांणी एक बरे एक समाजाचे तुमगेले एक कसं म्हणटा पळय एक चेले चेडवांक आमी कसं शिकप दिलें ते सगळे घरांतल्यान कुटुंब वयर हाडच्याक खंडीत फाव जाता म्हण एक म्हालगडे सकून सांगता ते तुमी खरें करून दाखयलें. म्हाका भारी एक ह्या विशयार संतोष दिसलो. ते आमी जाल्यार शिकूका जालो विशय हो. आतां आमी रिती रिवाज म्हणून आतां म्हणलें आचारो विचारो रिती रिवाज नेसण वार्डीक मुंजी पुरे तांतू येतात म्हणटना आतां तुमगेले वार्डिके जावो मुंजे जावो कसले एक वेगळो जालो एक कसले विचार आस की तांतू भितर साधारणत तुम्ही एक लेख आसा पुराय पुराय सांप्रदायिक रितीरीची चंद रितीरी चलता म्हणून कसले तांतू भितर एक ह्या ना अडकळशे मध्ये ना अशें आसका तशें हें कसलें ना साधारणत पुराय आमगेले कोंकणी पुराय एकांची रिती रिवाज आसा तेंची रिती पुराय जाता आसा. आणि आमगेले तांबडली पडे आमगेले मंगळूरांत वैश्य महिला वृंद आमगेले आसा पडे तांतय आमी पडे थोडे माहिती परत दितात. वय 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 बरे विचार वय थोडे इथे म्हळ्यार आमगेले गांवांतू एक हें जाल्यार मात्र आमकां भायर वचून करूं जाता पळय. आतां तुमी म्हणलें पळय रिती रिवाज हे पर विचार कशें म्हळ्यार आतां आमगेले एक ऐक्यते लायक आशिल्ली देखून तुका गोत आशिल्ले विचार म्हाका सांगता तुगेले कसं की म्हळ्यार मौखीक जावन एकला म्हळ्यार ते वाडत वता फुडें तशी आशिल्लें कसं म्हळ्यार धाकलीकरण म्हणून ना ताका एक साहित्य रुपार भायर येना एकल्या सकून एकल्या सांगचे आवसून चेडा सांगले चेडान आनी तशी मुखार वता आसता तशी. तुगेले वारडेक आतां मुगेले दोय वारडेक आसा तूं येवका सुदारसून दिवका म्हळ्यार आमगेले बद कितले की बायल मनीस आसा पाप येवन एक सेवा रुपारी पुराय नमने तांकां पळय अशेश कोरका अशेश कोरका पुरा जना पुरा माहिती आसना पळय. आतां आमी मालगड्यान सांगिल्लेच आमी चोले जाल्यार आतां तर कशें म्हळ्यार बायल मनशांक हांव म्हाका इवन हांव सांगता म्हाका गोतच म्हाका जाल्यार आतां तुमकां गोत आशिल्ली तितलें म्हाका गोत आसना येता म्हळ्यार फूड कशी चोल फुडली अनुभव जाल्यार आमी शिकूका इथे म्हळ्यार पांय मुखार सांगता जाल्यार आमी शिकूका. तशी आमगेले ते बायल मनशेक एकलेशी येवन पुराण म्हणे कशी कोरका कसं रेडी कोरका पुरो सांगून दिताची. तशी हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार म्हाका एक प्राऊड फील कसं म्हळ्यार आमगेले गांवांत एक हांव तुमकां महिला वृंद थोडे सांगन आशिल्ले ते वाले वैश्य महिला वृंद आमगेले ते कशें म्हळ्यार आमगेले म्हयने आमी एक सभे करताची आनी देवस्थानांत कसलेय सेव आसल्यार आमकां आमगेले ट्रस्टी जावं तांणी पर आमकां कळयता हाडटाची आमगेले प्रेसिडेंटाल थ्रू तांणी पुरा जन आमकां सांगताची आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळो विंगडे आमी मात्र न्ही आमगेले समाजाची पुरा बायल मनशां ಒಟ್ಟು मेळ्ळो आमकां ते सेवा भाग्य मेळता आसाचे आनी पुरा खुशीर करता आसाचे. तितले मात्र न्ही आमगेले शिकून आतां SLC तू चड मार्क काडलेले पुरो आसताचे तांकां एक गौरवधन म्हणून आमगेले एक वार्षिकोत्सव करताचे आमी प्रति वर्स ऑगस्ट 15क
त्या वेळारी तांकां त्या दिताची चेडवां स्पोर्ट्स म्हण दवरताची आमगेले वार्षिकोत्सव सण मटार आचरण करताची आनी अरसेना कुंकुम कार्यक्रम आचरण करचे नवरात्रीन तूं रंगवल्ली ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करचे मागीर मस्त नमुन्याचे कसं सेव आसा ते पुरो करचे कसले असो पुरा बायल मनशे ಒಗ್ಗಟ್ಟು जावन आनी तितलं मात्र हांव तुमकां एक सांगचें मेन कसं म्हळ्यार कोणाक एक कसले एक सहाय जावका म्हळ्यार एक पापाचें असो कोण की एक एक्सिडेंट जालें की आरोग्या ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ जालें की आमगेले मटा थोडे तांकां धन सहाय करचे आनी एक आतां तुमकां म्हळ्यार कास मारचे फूल माळचे ते पुराय कसले एक अवकाश आसतना आमकां शिबीर रुपार करून आमी तांकां ताजे ಬಗ್ಗೆ शिकयताची इवन मेडिटेशन जावं एक्युप्रेशर जावं आनी ट्युशन्स म्हळ्यार आतां एक कोण एक शिकयला आसा तिका समय आसतना चेडवांक शिकोवचे तसले ते म्हणणे पुरा जना लागी कसं विद्या आसता पळय कोणाक असं अगत्य आसता एकामेका पुराय मेळ खुशीरी विनिमय करताचे आनी ताजे सेवा रुपार करताची सेवे म्हणून तशी हें एक म्हाका सांगूक खुशी ओटार हांव सांगचें म्हळ्यार आमकां एक जावन मन आसूं का मन असल्यार एक हेज्जे आमी दवरल्यार परमात्मा आमकां 100 हेज्जे दवरचे सहाय करता म्हणटात तशें आमगेले भितर एक मन आसूं का ते तळमळ आसूं का प्रयत्न करता करता म्हूण बसल्यार जायना देवाल प्रयत्न मागीर आमगेले प्रयत्न आसूं का तुमकां पळयतना हांव म्हणलें तेवले इता म्हळ्यार मागीर जावेत तुमी इतलें येवन करताच पळय आमकां एक अवकाश आमगेले समाजाचे एक खुश ना आमकां सांगूक इतलें आमकां समाजान आमकां कितलें चांग करता ना आमकां एक भाग्य हें सांगूक तशें हांव म्हणचें तसले एक हुम्मस आमकां तुमगेले तसले परत पळोवन आमी शिकूं का तशें हांव म्हणचें तसलेच एक समाजांत आमकां एक दिला तशें हांव देवाक मस्त कृतज्ञ ते सांगचें म्हळ्यार असले एक भाग्य दिला देवा तुवें म्हूण तसलेच मन वृत्तशील पुरा म्हळ्यार मन आलोचन करतले मस्त आसा बायल माश देखून आमगेले एक समाजांत पुराय जन मेळ्ळो छंद रिती वय आतां तुमगेले रिती रिवाज आतां घरविंद्यान तो कसले पर्व आनी मस्त पर्व खाण जेवणाचे बद्दल कसले तुमगेले वेगळे वेगळे आता सेम त्याचे युगादी म्हणताना तुमको तसे बिबावकरे तसले पुराय मात पुराण म्हणे परब आचरण करतात पुराण म्हणे ते विधी विधान सांप्रदायिक मालगड्याला सांगाता वचन वय 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 तशी समेत कशें म्हणत एक मालगड्याला घर असल्यार एक आतां कशें म्हळ्यार विंगड विंगड असल्या समेत त्या दिवस ओटू राबून ओटू ते मालगड्याला घर काडून थंय आचरण करताचे आतां एक कृष्णाष्टमी आसूं भटमा मानियोच्या घरांत ते पुरो तयांचे विधी विधानारे जाता 3-4 चेडूं विंगड विंगड आसता त्या वेळार एक घर कडेन येवन ते करचे चवथी वेळार तशीची आमगेले म्हळ्यार कुटुंबीय घर म्हूण आसता नेवे थंय जाता तशी पुराय सांप्रदायिक रितीरीची छंद रितीरी जाता आनी कसं कसं परबे कसं कसं रांदय कसं कसं खाण कोरका ते पुरा तशी करून छंद रितीरी जाता पुरे वय सदां एक कसं म्हळ्यार तुमगे समुदायान तो आतां एक एकल्याल घरकड वच्चे एक उलोवन एकामेका उलोवचे तसले एक प्राक संप्रदाय आशिल्लो तो वय सर्व समाज आशिल्लो खंडीत खंडीत म्हळ्यार सर्व एक समुदाय म्हूण आसता पळय पुराय आशिल्लो आज तुमगेल्यान तूं ते व्हरून आयलां की आयला मागीर थोडे समुदायान तूं ते मागशी पडला फाटी पडला म्हणटाची जेन्नाक समय ना समयाचे अभाव आसा वय तांगेल्या की कामां वचूका तांगेले समय ना एकामेका मेळूं जायना तशें जाल्यार स्वल्प समुदाय म्हणटाची आमी एकामेका मेळटाची आमगेले विचार विनिमय करताचे पुराय तसले कसले तुमगेल्यान तूं चलता की चलता म्हाका बारीक खुशी जाल्या तुवें एक प्रश्न निमगेलो इत्या म्हळ्यार आमी स्वता तशी करता आसाची एक एक कडेन नाशे पुरो जाल्यार हांव सादारण पळयल प्रकार आमकां म्हळ्यार पुरो घर लागीं सांग वय वय आमी एक विंगड अशी न्हय आमगेलें देवस्थान देव धर्म लागीं पुराय लागीं घर आसतना आमकां एक देवाल घर की आमगेलें कुटुंबीय घर की आसतना ओट्टे मेळून ते वचून वारा एक पंत मेळचे भजन करचे देवाल पूजा पळोवचे वचचे न्हय आजी कोणाले जाल्ले दिवस आजी पुरा जाणां तांगेले भाव भयणाक आपयले एक घर कडेन जेवण खाण केलें म्हळ्यार ते एक संबंध असो म्हूण विचार आस पळय ताजे निमित्त तुमगेले मनाचें हें वाडता आनी मुख्य जेवण हांव एक हें मस्त मुख्य जेवण आसा सत्संग हें एक व्हड कोंडी म्हणीत आतां एक जोडण करून दवरचेक हें एक आमकां गुरून दिलेलें कसं म्हळ्यार
घरा घरा वचून सत्संग करचे. एक आमगेले धार्मिक केंद्र देवस्थान करचे जाले ना घरां घर म्हळ्यार आमगेल घर कಡೆ घरांत पुरा जन ಒಟ್ಟು बसचे आमगेल कोण आस आपुका तांकां पुरा आपोवचे ಒಟ್ಟು बसून 1 घंटेचे सत्संग करचे. सत्संग ते तरी थोडे कसले प्रसादाने घेवचे उलोवन बसचे म्हणटाना पण आध्यात्मिक जाले पुरा जाले एक स्नेह वाढले स्नेह मिलनशे जाले वैब्रेशन पॉझिटिव्ह म्हणटा ते नेगेटिव्ह असना लायक भावनेर खुशी खुशी इरवताच अनेक घरकडे चमकलीच पाय आमगेल घरकडे तू यो म्हणालीच अशी करून करून आम्ही एक 100 इले चड जाला घर घरांग वचून सत्संग बरे रीती चलता हेवय आमकां प्रति गांवां करूं का म्हणून आमगेल गुरू आदेश भारी खुशी बदल सांगता हे अंत कशें जाता म्हळ्यार पाय कई वच्चे आलोचन परत अंत असता म्हण तेदन कशेंच म्हळ्यार मनशुद्धी चित्तशुद्धी परिसर शुद्धी जाला वय मागीर कावन्सिलिंगाच्या गरजेपणा ना खंडित नाका म्हळ्यार प्राक तशी आशिल्ली एक कूड कुटुंब सर्व लोकांमध्ये वाढचे तांगेल विनिमय विचार विनिमय म्हणटाना तुगेले चित्तशुद्धी सकळ शुद्धी जाता अगत्यपणा आशिल्ले. आता तशी म्हळ्यार पुराय समुदायांत आता तशी ना ठीक मागशी गेल्यांची तशी म्हाका एक समुदाय सुकून एक ते कशें म्हण पळया म्हणून अशें म्हाका एक प्रश्न विचारचे पडलो त्याला भारी खुशी जाली. तुम्ही बरे रितीन ते चलयता आसाचे आनीक तुम्ही भजने भितर मस्त कडेन वावर दिला भजने सांगची जावो संगीत जावो तुमगेले मस्त एक ते पॅशन म्हणून आयकला. एक 2 मिनिटाचे एक सान भजन सांगू येत की खंडित मुगेल भाग्य भजन सान दाखोवन आशिल्ले अम्मा ते आशिल्ले सद भजन करता आशिल्ले आतां बामणांतय आसा आमगेले भजनाक आमी विंगड संस्थेक म्हळ्यार देवस्थान प्रपयतना वचून आमगेले महिला वृंद वचून सांगून येता जाल्यार आत्तेक म्हाका तूं सांग म्हळ्यार बारी खुशी जालें. 2 लायन सांगल्यार जय विठला 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 विठ्ठलु विठ्ठलु पांडुरंगु विठ्ठलु 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 पांडुरंगु विठ्ठलु 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 अनाथांच्या पांडुरंगु विठ्ठलु विठ्ठलु दीननाथ पांडुरंगु विठ्ठलु विठ्ठलु पांडुरंगु विठ्ठलु हातांतू कुलटरी निडलारीची नाम हातांतू कुलटरी निडलारीची नाम निडलारीची नाम शोभताचे नाम शोभताचे नाम शोभताचे नाम विठ्ठलु विठ्ठलु पांडुरंगु विठ्ठलु 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 पांडुरंगु विठ्ठलु. म्हाका एक विठ्ठला दर्शन शे जालें तुमी सांगतना एक मना मन भोर आयलें म्हाका म्हळ्यार तितले एक लायक रितीन तुमी सांगयलें आसा जाल्यार हांगा आनी मस्त सगळेची भजन आयकून तितले अवकाश ना खंडित आनी मुखार थोडेची तुमगेले कसन चित्रण थोडे देवळात जावो हाचे जावो चित्रण आसत ते आमी पळया. जायत हे खंयचे तुमगेले देवळाचे खंयचे गांवची आमगेले मंगळुरान वेंकटरमण देवस्थान आजे गोपूर जावन बायलची बायली वय 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 हे अर्थ केलेलें न्हू वय हे म्हळ्यार आमगेले एक फंक्शन वेळार एक अलंकार करता त्या वेळार वय जीर्णोद्धाराच्या तीर गोपूर केलें वय 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 ते गोपूर पूजे जाताना पळय ते वगैरे दिसता थंय देवान बसचे ते वय आमगेले देव प्रधान देव श्रीदेवी भूदेवी सहित वेंकटरमण वय वय वय
हे पैरी वैकुंठ एकादशी झालेलं वय त्याच्यात केलेलं पुष्पालंकार आहे भारी चंद झालेलं सर्व लोक त्यातनं चांगला वैकुंठाक वचून येईल म्हणजे अलंकार सांगताना मेगे लागी कितले लोक म्हणला आम्ही तेची एक नमुने वाटर रापचे देखून आम्ही पळून म्हाका म्हणला ते इतली थंय झानाले घडीत देशील की म्हाका भितर पावच्या जायना हांव भायरच कोणूचे पांय पण चमकाले ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೋಕಾತು ಖಂಡಿತ आणि ते सुतांत पूर रंगल घालनो भारी चंद केलेलं भारी चंद आमके 2 दिवस दाखवून त्याची सेव असतशील भारीची चंद हे चातुर्मासा वेळारी आमगेला मातृ शिबिर जाल्लेले ते प्रति वर्ष काही आमगेला गुरु चातुर्मास मातृ शिबिर हे चातुर्मास जाताना काही चातुर्मास जाऊ त्या वेळारी सगळे वैश्य समाजाचे ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗಾಮ ಉಚ್ಚುನ್ ಜಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ತಾನ ಜಲ್ಲರಿ इतले लोक ತಂಗೆಲ್ಲ ಹಾತ ಖಂಡಿತ ಪೈರ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಬಿರ हे आमगे बालसंस्कार प्रति वार जाऊचे पळे म्हणजे विंगड विंगड असतं चेरडू आते हॉड्ड जालेले चेरडू उपरे आम्हाला पळे तुमका युवती जालेची वार्डिक झाला तशी हे आता आमगेला प्रेझेंट जात असं चेरडू आला भारी खुशी जाता हे युवती शिबिर युवती हे बेंगळूर जाल्लेले युवती मस्त असायची हे बेंगळूर त्यांनी आयोजन केलेलं युवती कार्यक्रम म्हणल्यार पळय म्हाका मस्त ते एक मनात खुशी जाला आणि कितले लोकांनी कुरी येतं म्हणून एक म्हाका भावने आयल्या म्हाका खंडित अशी रितीर आम्ही मुखार येतं म्हणून वय ते बेंगळूर जाल्लेले त्यांनी आयोजन केलेलं अशी तशी येद्दोळताय तुमगे लागी तुमगे समाजाचे प्रतिनिधी जाऊन तुम्ही आयले असाचे त्या मात्र नाही तुम्ही भारी चंद रितीरी तुमगेल विचारू आमकां सांगेल असं भारी खुश जाले तुमका धन्यवाद तशेंच मगेल वैयक्तिकय धन्यवाद सांगता म्हाका मस्त खुशी जाल्ले इथे म्हळ्यार आता वळी सांगेल आशिल्लें तुमकां आमकां कसले असो आमकां एक समाज एक ऋण म्हळेलें आसता वय ना मातृ ऋण पितृ ऋण पुरो आसता तशी एक समाज ऋण आसा एक समाज आमकां मस्त नमने खुशी दिता मस्त नमने एक म्हळ्यार जनाले प्रीती जावं आमकां प्रत्येकांतू आतां देव देवस्थान सेवे म्हणटा ते समाजाने आमकां दिवचे नवे एक जनाल तशी तसल एक समाजाच्या आमगेल्या वैश्य समाजा ಬಗ್ಗೆ म्हाका एक प्रतिनिधी जावन आपूण आज ते समाजा ಬಗ್ಗೆ उलोवचें म्हळ्यार मिगेल भाग्य ते परमात्माकय मिगेल गुरूकय तशी मिगेल समाजाचे पुरा सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगता आनी तुमकांय धन्यवाद सांगता कसले म्हळ्यार हांव हांगा येताना लेखले तुमी म्हळ्यार आमगेल समाजा ಬಗ್ಗೆ सांगील आशिल्ले ते चंद रितीर सांगूक आनी खुशी जेवका म्हळ्यार आता आशिल्ले विशय सांगतना हांव कसले चुकी जेवचे नज जाल्यार तुमकां पळयतना हांव भितर येताना लेखले कितले सेवे करता पळय हांनी ना म्हाका एक भाग्य मेळ्ळां आनी मुखार जाल्यार अशीची आमकां जीव देवान कितलें दिलां पळय तितलें थंय आमी सेवा रुपारी आमगेल कसं कार्य असो करूं का म्हळ्यार एक निर्धार मिगेल मनांत येयले तशी वैयक्तीक जावन तुमकां आनी हांगा हें विश्व कोंकणी केंद्राक हांव हृदयपूर्वक मिगेल पर जावन आनी आमगेले सगळे वैश्य समाजा पर जावन हृदयपूर्वक मनादकून धन्यवाद सांगता तुमकां परतून धन्यवाद सांगता येद्दोळताय वीक्षण केलेले वीक्षकांकय धन्यवाद सांगता तुमकां हो कार्यावळ पळोवन तुमकां लायक म्हूण दिसल्यार तुमी ओगी कसला बसल्यांची लायक बटन शेअर बटन वती ना अनेक पंथ तशी तुमगेल मुखार येता हांव परतून अनेक समाजाचे अनेक समुदायाचे प्रतिनिधी घेवन तांगेल सांगता तांगेल आचारो विचारो संस्कृती संस्कारो सकड तांगेल सांगता भासाभास करूंक तुमगेल मुखार येता तुमकां येद्दोळताय ऐकलेल खातीर वीक्षण केलेल खातीर परतून धन्यवाद सांगता सगळ्यांक देव बरें करूं.